नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. राज्य कर्मचारी भरती आयोगान निवड केल्ल्या 95 तांत्रिक कर्मचाऱ्यांक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज नियुक्तीपत्रां दिल्यात. पर्वरी मंत्रालयात आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळीत भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, राज्याचे मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेळू, भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रधान अभियंता उत्तम पार्सेकार, उमेदवाराचे पालक हाजीर आशिल्ले. नव्यान भरती केल्ल्या उमेदवारांक मार्गदर्शन करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नव्या कर्मचाऱ्यांनी राज्याच्या हिता खातीर शिस्तीन काम करचे अशी सुचोवणी दिली. To any post which is advertised in the Goa Public Service Commission. So there is a talent pool, but तितूनय येवपाक जाय. हांव पळयता की म्हज्या ज्युनियर स्केल म्हणजे भुरगे सिलेक्ट जाता तितून इंजिनियरिंग सायडींतले भुरगेय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. म्हजें अजुनूय म्हणणें आसा ह्या जॉबाचेरूच फक्त सॅटिस्फॅक्शन न दवरता हायर पोस्टाकूय बी तुमी ट्राय करचे, which is also open for you. It is not only in the GPSC, but in future you can try for the IAS, IPS also. गोंयांतल्या भुरग्यांक ह्या कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीनी वचूंक जाय आनी तुमच्यांतलो टॅलंट पूल हो ह्या एग्जामीनी वचूंक शकता. आमकांय बी प्राऊड फील जावपाक जाय की फाल्यां सकाळी गोंयांतलो एखादो भुरगो हो IAS जालो, IPS जालो, हे आमकां बरें दिसतलें. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका खूब खोस भोगतली आणि ताज्या खातीर म्हणजे सरकार हर तरेचे प्रयत्न कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामी भुरग्यांक बसचे म्हणून सदोदीत सुरू आसा. म्हणून आज तुम्ही सिलेक्ट जाले फॉर ट्रान्सफरंट प्रोसेस तुम्ही लोकां मदीं उलोवपाची गरज आसा. एससी आणि ओबीसी महामंडळाच्या वतीन विद्यार्थ्यांक दिल्ल्या शिक्षणीक रिणांतल्यान 3.20 कोटी रुपयांच्या कळंतराची रक्कम माफ केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. काल जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत हे विशींचो निर्णय जाला अशी माहिती दिली. एससी आणि ओबीसी कॉर्पोरेशन्स हांच्या खातीर फाटल्या 25 ते 30 वर्सां पयलीं धाकल्या लोकांक म्हणजे बारीक गरीब लोकांक 5,000 पासून 10,000 रुपया पर्यंत लोन हे गरीब लोकां खातीर दिल्ले. असे 500 लोक आशिल्ले आणि हे एप्रॉक्सिमेटली आता वाढून जवळपास 3.20 कोटी पर्यंत पावले. ह्या 500 लोकांचेर ऑलरेडी केसीस जाल्या. मामलेदारान ते फावटी मारीत आसा. फाटलीं 2 वर्सां म्हाज्याय कडेन ते कंटिन्युअसली येताले. हांवें ते एक्सपर्टायट करून तांकां वेवर दिवपाचो थारायला आणि तांच्यांनी फक्त जे लोन काडलेले 5,000 रुपयान 10,000 रुपया तितकेच फारीक करपाचे. सगळो इंट्रस्ट हो कंप्लिटली तांकां माफ केला. 3.20 कोटी रुपया ह्या 500 लोकांक मेळोन आमी माफ केल्या. तातूंत ज्यांच्यो केसीस हांवें फक्त एकाच खातीर प्रेसाक सांगलें, ज्यांच्यो केसीस आमचे नोटीस ऑलरेडी मामलेदारांक वयतलीच, बट तांच्यांनी थंयसरूच स्टॉप करून लेट देम सेंड बॅक टू द डिपार्टमेंट. अखिल भारतीय बिल्डर काउन्सिलाच्या 32व्या संमेलनात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उलोवप केले. ह्या कार्यावळीत जगदीश कुमार हांकां मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जीवन गौरव पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केलो. तांच्या हस्तुकी AIBC 32व्या स्मरणिकेचे विमोचन जाले. भारताक सक्षम आणि घटमूट करपा खातीर बिल्डर असोसिएशन व्हडा प्रमाणात योगदान दितात. देशाच्या उदरगतीत ह्या वाठारांत मोलादीक काम केलां अशा उतरांनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी संघटनेची तोखणाय केली. As we move towards the India at 2047, the collaboration, trust, innovation and transparency will define success. I urge to industry too to embrace the new technology and green construction. Focus on quality, safety and sustainability. Invest in skill development and ethical practice. In return, the double engine Sarkar will continue to create a supportive policy environment. I am confident that the deliberations over the next 3 days and will lead to new ideas, stronger partnership and actionable outcomes for the construction sector in the nation. I once again congratulate the Builder Association of India for organizing these 32 All India Builders Associations. It gives me the immense pleasure to welcome you, all of you, in this beautiful state of Goa for the All India Builders Convention. केंद्रीय घर मंत्रालयान जनगणना 2027ची अधिकृत अधिसूचोवणी आयज जारी केल्या. पहिल्या पावण्याचेर 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर ह्या काळात घराघरांनी वचून माहिती संकलित करतले. दरेक राज्याक 30 दिसांचो कालावधी निश्चित केला. ताच्या पयलीं 15 दीस सेफ इन्युमरेशन म्हळ्यार स्वयं गणती
करपाची सोय उपलब्धी आसतली. देशात पयलेच फावट डिजिटल पद्दतीन मोबायल ॲपा वरवीं म्हायती नोंद करतले. ह्या प्रक्रियेत सुमार 30 लाख कर्मचारी वावर करतले. दुसरो पावंडो 2028च्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत सुरू जातलो. ह्या पुराय जनगणने खातीर 11,718 कोटी रुपया खर्च जातलो अशी म्हायती आसा. गुजरातेंतल्या वेरावळच्या पोरन्या सोमनाथ शिव मंदिराच्या गौरवा खातीर वर्सभर सोमनाथ स्वाभिमान पर्वाक आयच्यान सुरवात जाता. तत्वांकडेन कसलीच तडजोड करिनासतना उच्च सांस्कृतीक मुल्यांच्या रक्षणा खातीर झटिल्ल्या भारत मातेच्या पुतांची याद करप हो ह्या फाटलो मुखेल हेत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमांतल्यान म्हळां. जानेवारी 1026 वर्सा म्हळ्यार 1000 वर्सां पयलीं सोमनाथ देवळाचें पयलें परकीय आक्रमण जाल्लें. खुबशीं आक्रमणां जावन लेगीत भारताची श्रद्धा उणी जावंक ना. मात ह्या आक्रमणाक लागून भारताच्या सांस्कृतीक एकचाराक अदीक बळगें मेळ्ळां आनी सोमनाथ देवळाच्या वेळार जिर्णोद्धार जायत उरलो. ह्या निमतान प्रधानमंत्र्यांनी सोमनाथ देवळाक आपूण पयलीं दिल्ल्या भेटीची छायाचित्रां प्रसिद्ध केल्यात आनी लोकांकूय अशीं छायाचित्रां शॅर करपाचें आवाहन केलां. दिवचल तालुक्यांतल्या सारमानस हांगा सुरू आशिल्ल्या बेकायदा खणीच्या आड आयज थळाव्या लोकांनी आंदोलन केलें. ह्या मायनिंगाक लागून लोकांच्या जिविताचेर वायट परिणाम जाल्यात असो आरोप थळाव्या लोकांनी केलो. रात दीस मिना खणीचे ट्रक बेकायदेशीरपणान येरादारी करीत आसा. कांय वेळा अपघात लेगीत जाला असो आरोप थळाव्या लोकांनी करून हे बेकायदेशीर खणकाम आनी येरादारी सरकारान बंद करची अशी मागणी केल्या. ह्या जाग्यांचेर कूळ म्हणून जे रिकॉर्डार आसा गव्हर्मेंट रिकॉर्डार ते सगळे कूळ हांगा जमलेले आसात. तांकां अशें दिसता खंय ना खंय तेंचेर अन्याय जाता. गेले 19 म्हयने सरकार दरबारी तेंची एप्लिकेशनां वचत आसा. मामलेदारान सर्वे करून प्रूव्ह केलें, सर्वे केलो हय ही शेतां ह्या ग्रामस्थांचीच, ह्या लोकल्सांचीच. म्हणून जो डायलॉग चालू आसलो ताका खंय अंत येना. आयज फाल्यां करून जवळ जवळ 19 म्हयने हांगा काम चालू आसा. हांगा गांवचो भुरगो बेकार आसा. हांगा आमचो सारमानस वाडो आसा, जवळ जवळ हांगा 50 घरां आसात. तांकां फक्त धुल्लो आनी कांय ना. नॉयज पोल्युशन आनी डस्ट पोल्युशन म्हणजे हांगा लेडीज जमले तुमकां सांगतली. म्हणजे अशी परिस्थिती येयल्या की हांगासर 2 पेशंटूय एबय हांगा येवन बसल्या. म्हणजे 2 पेशंट जे हॉस्पिटलांचे डिस्चार्ज घेवन आयल्या पळय ते सुद्दां हांगा येवन बसल्या. म्हणजे इतली परिस्थिती हांगा वायट आसा. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ संवसाराक अंतले. तांची पिराय 83 वर्सां आसली. महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक, केरळ मेरेन आशिल्ल्या पश्चिम घाटांतल्या जैवविविधतायेच्या संवर्धना खातीर तांचें मोलादीक योगदान आसा. पश्चिम घाटाच्या संरक्षणा खातीर तांणी तयार केल्लो गाडगीळ अहवाल पर्यावरण संवर्धना खातीर एक म्हत्वपूर्ण आनी दूरदर्शी दस्तावेज थारला. पर्यावरणाच्या वाठारांत केल्ल्या वावरा खातीर तांकां पद्मश्री, पद्मविभूषण ह्यो पदव्यो दिवन तांकां भारत सरकारान भोवमानीत केल्ले. एकवटीत राष्ट्रांनी लेगीत 2024 वर्सा तांकां चॅम्पियन्स ऑफ दी अर्थ ह्या सर्वोच्च सन्मानान भोवमानीत केल्ले. महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत हांणी डॉ. गाडगीळ हांच्या मरणाचेर खर दुख्ख उक्तायला. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत सर्गेस्त गाडगीळ हांच्या मरणाक लागून एक अभ्यासू पर्यावरण तज्ञ काळाच्या आड गेला अशें म्हळां. दक्षिण आफ्रिकेंतल्या बेनोनी हांगा जाल्ल्या तिसऱ्या एका दिसाच्या क्रिकेट खेळांत भारताच्या 19 वर्सां सकयल्ल्या पंगडान दक्षिण आफ्रिका पंगडाचो 233 धांवड्यांनी पराभव केलो. ह्या जैता सयत भारतान 3 सामन्याच्या माळेंत 3-0 अशें जैत सोडले. पुराय माळेंत उत्कृश्ट फलंदाजी करपी वैभव सूर्यवंशीक मालिकावीर पुरस्कारान सन्मानीत केलें. मलेशिया ओपन बॅडमिंटन सर्तीत पी.व्ही. सिंधून जपानच्या मियाझाकीक 21-8, 21-13 असो सरळ खेळांत पराभव करून उपांत्यपूर्व फेरयेत प्रवेश मेळयलो. मात दादल्यांच्या एकोड्या खेळांत भारताचे लक्ष्य सेन आनी आयुष शेट्टी हांकां हार खावची पडली. लक्ष्य सेन हाँगकाँगच्या खेळाडू कडल्यान 22-20 आनी 21-15 गुणांनी हारलो जाल्यार आयुष शेट्टीन चीनच्या खेळगड्या वांगडा 18-21, 21-18, 21-12 अशा गुणांनी हार खावची पडली.
आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.